बाणस्तारी म्हणले काय दोळ्यासाम करता तो माटोळेचो बाजार। बाणस्तारीत भरपी माटोळे बाजाराक लोक मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात। पहिली माटोळेक लागपी सुपारेचे कात्रे, नाल्लांच्यो पेणी, वेगवेगळे तरेची फळां, रानफळां, केळीचे गडे, केळींची पानां आणि हेर सगळ्या तरेचे साहित्य बाणस्तारीच्या बाजारात सहजतायेन उपलब्ध आसताले। ताका लागून लोक हे सामान घेवपाक बाणस्तारी येताले, पूण आता तशें ना। या वर्सा माटोळेचे सामान जायते कडेन उपलब्ध आसा। काय कडेन जाल्यार पावला पावला लोक हे सामान घेवन रस्ते कुशीक बशिल्ले दिश्टी पडटात। देखून या वर्सा बाणस्तारीचो बाजार थंड पडिल्ल्याचे दिसून येता। लोक कमी आसा बाजारांत, कित्याक लागून असो दिसता? सामान कमी आसा काय म्हारग आसा? म्हारग अशें कितें जालें की लोकांची गर्दी कमी दिसून येता? सगळं महाग जालो न्हू, सगळें म्हारग जालें आनी लाकूड बी कमी आसा, नाल्लांची, सुपारीची। सो म्हारग म्हणून तें एक कारण आसूं शकता। तें एक कारण आसा। आनी लोकांक सारकें बसूंक मेळना जाग्यार, लायनीक एके लायनीन बसूंक मेळना म्हटल्यार। सो फाल्यां एखादी गर्दी जावपाक शकता? फाल्यां अंदाज आसा जातली अशी। पूण ह्या वर्सा लॉस शें दिसना तुमकां? तुमकां विक्रेत्यांक लॉस शें दिसना? ह्या दिसांनी तशें थंय चलता पळय। आनी कितें आहा, जेन्ना बाजार बुधवार बिरेस्तार येता तेन्नाय गर्दी आसता, बाजार शुक्रार शेनवार येता तेन्नाय गर्दी आसता, आनी बाकीचे कितें आसता तेन्ना गर्दी नासता। पळय, सार्वजनीक गणपती आनी घरचो गणपती हो गोंयांत मोठ्या प्रमाणात हें करता। आयज अशी परिस्थिती आसा, बाणस्तारीचो बाजार हो पारंपारीक कितलींशींच वर्सां पर्यंत हो चलतालो, आतां तो लोक आसा। पूण आज म्हत्वाचो मुद्दो तुमकां सांगूंक सोदता, आनी प्रत्येक गांवान आयज बाजार भरता। प्रत्येक रस्त्याचेर आपले जे लोक आसा जे आपले ज्यो वस्तू आसा त्यो विकता, आनी रस्त्यार मेळ्ळ्या कारणान लोक बाजारात येवपाक मातशी फाटीं फुडें करता। कारण दुसरें कशें आसा, बाणस्तारी बाजार म्हटल्या बरोबर गर्दी। बाणस्तारी बाजारान होलसेल सगळे लोक घेता आनी वेगवेगळ्या ठिकाणाचेर आपलो वेवसाय करता, म्हणून हांगा कदाचित लोक कमी आसूं येत अशें म्हजें म्हणणें। काल रस्त्यार रावंक दिले ना लोकांक, आनी आज रस्त्यार आसा हरशीं? रस्त्यार आसा। काल पळय धांवडयले आनी ह्या पयसां आम्हाला राव म्हणून सांगलें। कित्याक तिटो घेतात? पूण तिटो घेता हाणी रावपाचें बाणस्तारीचो बाजार म्हणल्यार फेमस आशिल्लो, पूण ह्या वर्सा कितें जालें? कित्याक लागून अशें दिसता? बाणस्तारी बाजारांत, माटोळेच्या बाजारांत जी गर्दी जाताली ती सोमाराक दिसून येयली ना। सो आतां मंगळाराक लास्ट दिसाक हांगा गर्दी दिसपाची शक्यता विक्रेते व्यक्त करता। पूण बाणस्तारी ते फोंडा हे रस्त्यार जर पळयत जाल्यार सगळेच कडेन रस्त्याच्या सायडीन जे विक्रेते फळ विकताले ते सुद्दां मोठ्या प्रमाणान सद्याक माटोळेचें सामान घेवन विकपाक रेडी दवरलेलें आसा। आनी ताका लागून हांगा खंय तरी गर्दी कमी दिसून येवपाचें कारण जे विक्रेत्याचें आसा तें खरें दिसून येता। गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी।